नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामुणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। 7 उद्देगांच्या विस्तारासयत 3 नव्या उद्देगांक गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची मान्यताय। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची माहिती। मंत्रीपदाची ऑफर घेवन अनोळखी मनशान केल्लो फोन, सांगता पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर। गोंय जावपाक लागला गॅमलिंग डेस्टिनेशन, काँग्रेसीन उक्तायलो हुस्को, डीजीपीक दिलें निवेदन। गोमंत विभूषण पुरस्काराची घोषणा, 30 तारखेक जातलो पुरस्कार भेटवण सुवाळो। फोर्टिफायड तांदळा विशीं मुखेलमंत्र्यान दिवचें स्पश्टीकरण, आपाचो आमदार वेन्झी वेगासाची मागणी। आनी गोंयांत जुनाच्या 7 तारखे मेरेन पावतलो पावस, हवामान खात्यान उक्तायलो अदमास। आनी आतां खबरो विस्तारांत। गोंय गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या बसकेत 10 प्रकल्पांक विस्तारा खातीर आनी कांय नव्या प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या। तातूंत 1 हॉस्पिटॅलिटी, 1 डिस्टलरी आनी 5 फार्मा कंपनीच्या विस्तारांचो आस्पाव आसा। ह्या सगळ्या प्रकल्पांच्या माध्यमांतल्यान सरकारी तिजोरेन 518 कोटी रुपयांची येणावळ येतली, तशेंच 3500 रोजगार निर्माण जातले, अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी उद्देग मंत्री माविन गुदिनोन दिली। मिटिंगेक अशे वेरियस प्रोजेक्टाक एप्रुवल दिला। तितून आमी चडशे प्रोजेक्ट हे एक्झिस्टिंग तेंचे कडेन लँड आसली तितूनच तेंच्यांनी एक्सपान्शन मागला। सगळ्या प्रोजेक्टाक आमी एप्रुवल दिला। दुसरे प्रायवेट प्रॉपर्टीत जेंच्यांनी आपली ओन प्रॉपर्टी तांच्यांनी प्रोजेक्टा खातीर एप्रुवल मागलेले, तांकांय एप्रुवल दिला। हितूर 1 प्रोजेक्ट हॉस्पिटॅलिटी, 1 डिस्टलरी आनी म्हाका दिसता 5 काय 6 प्रोजेक्ट हे फार्मास्युटिकल रिलेटेड प्रोजेक्ट आशिल्ले। अशा पद्दतीन मॅक्झिमम प्रोजेक्ट गोंयकार काम करपी म्हणजे गोंयांत जॉब पोटेन्शियल वाडोवपी सगळे प्रोजेक्ट आसा आनी एकंदर हाच्या सगळ्या प्रोजेक्ट आमी वेलकम केला। आयपीबी बोर्ड मेंबरांनी सगळ्या प्रोजेक्टांक वेलकम करून जाता तितके बेगीन तांकां हे एक्सपान्शन आनी एडिशनल न्यू प्रोजेक्ट जे सुरू जाता ताका सातत्यान आमी सपोर्ट करता। ती प्रेस नोट जी आसा पळय, टोटल इन्व्हेस्टमेंट आनी टोटल हे हांव कॅल्क्युलेट करून कॉस्ट आनी altogether 10 units have been cleared and some of it is expansion आणि तितून स्टार्टअप बी आहा लायक पावर लायन एटीव्ही ते करतात ते गोंयकार आमचे with a total investment coming to 518 crores today what we have cleared with the employment potential of almost 3500 new asa few are expansion, few are new. Understood me? So it is with the basic investment of 518 crores with the employment potential of 3500. पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकराची स्वप्नां खूब व्हडली। ताका मंत्री करचो म्हणून ताच्या समर्थकांनी खूब हालचाली केल्यो, पूण ते सपन अपूर्ण उरिल्ले। आता 3रे फावट प्रवीण आर्लेकराक मंत्री जावचे अशें दिसता, पूण प्रवीणाच्या कोतान कोण तरी फकाणां करता खंय। आपल्याक मंत्रीपदाची ऑफर दिवपा खातीर फोन आयिल्ल्याची गजाल ताणें सांगली। आयकात तेचें म्हणणें। हो विषय असा की हांव खंय तरी भोंवपाक गेल्लो त्या टायमार शिर्डी आनी हांगा गेल्लो आमच्या पंढरपूर गेल्लो। तेन्ना शिर्डीसून येताना हांव पंढरपूर पावलो। पंढरपूर पावता तितल्यान म्हाका तो कॉल येयलो कितें भायरसून अननोन नंबराचेर कॉल येयलो कितें तुका मंत्रीपद तुका दिता, ऑलरेडी तुजें जाल्लें आसा, अशे अशे पयशे तूं हांव तुका एमावंट सांगना, अशे अशे पयशे तुमी हेजेर ट्रान्सफर करपाचे आनी तूं दिल्ली येवंक जाय पयशे घेवन, अशें म्हणून म्हाका तो कॉल येयलो। मागीर त्या कॉलाचेर व्हडलो हें घेवंक ना, पूण म्हाका दिसता खंय तरी फ्रॉड हे चालू आहा म्हाका दिसता। ताका लागून तो विशय मागीर हांवें चड हेतून घेवंक ना, कित्याक म्हाका खबर आहा कित्याक असले फ्रॉड हेज्या पयलीं येयल्ले म्हाका जेन्ना टिकेट हे जाल्ली बीजेपीची, तेन्नाय म्हाका अशेंच फ्रॉड येयल्ले कितें तुका टिकेट दिता अमके अमके पयशे आमकां दिवचे म्हणून तशें येयलें। पूण हांवें तें चड हें घेवन बसोंक ना,
म्हाजें कितें नशिबान आहा तें म्हाका मेळटा ना 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 हांवें तशें कांयच करूंक ना कित्याक हांवें एक्चुली खरें म्हटल्यार ही गोश्ट हांवें सीएमाच्या कानार पासून घातली सीएमान म्हाका अशें सांगलेलें कितें की अशे फ्रॉड खुबशे येतात आनी ते तूं हेज्या पासून सादूर राव अशें म्हणून म्हाका पयलीं दिली आतां न्हू ही जेन्ना टिकेटीक म्हाका हें येयल्लें पळय तेन्ना म्हाका सीएमान सांगलेलें काय फ्रॉड फोन येतात तेन्ना तूं सादूर रावचो ते कसल्यो गोश्टी करूंक वचच्यो न्हू ना अशे फ्रॉड जाता इतले आमच्या MLAक आनी मिनिस्ट्री हे दितात पळय अशें म्हणटात जाल्यार हेंकां खंयसर तरी चापटी पडपूच जाय हेंकां खंयच्या रितीन हेंकां धरपाची खूब गरज आसा खंय अशे फ्रॉड करता पळय ते कित्याक अशें कोणाचेर विश्वास उरचो ना मागीर इतल्या गोश्टीक तेका लागून गव्हर्मेंटान हेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेवची आनी जे अशे फ्रॉड करता पळय तांकां भितर उडोवचें कॅडिलॅक कॅसिनोन लायव्ह गॅमलिंग चालू आसा हे संदर्भात सरकाराक निवेदन दिल्लें पूण आयज मेरेन हाचेर कोणेच चवकशी केली ना असो प्रश्न काँग्रेस पक्षान उपरासला ह्या कॅसिनोचेर खुबशे बेकायदेशीर खेळ चालू आसात आनी गोंयचे तरणाटे अशा गॅमलिंगान फसतात गोंय हें एक गॅमलिंग पर्यटन थळ जावपाक पावलां तरी गोंय सरकार कानार केस काडून ओग्गी बसल्यात सरकारान बेकायदेशीरपणान कॅसिनोर चलपी हे बेकायदेशीर खेळ बंद करिना जाल्यार आनीकूय खर पावलां उखलतले अशी शिटकावणी काँग्रेस पक्षान दिल्या बुधवारा परत काँग्रेस पक्षान DGPक उगडास निवेदन भेटयलें आनी DIGन हाचेर चवकशी करतले अशें उतर दिलां अशें काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोम्सान सांगलें काँग्रेस पार्टीचे वतीन आम्ही एक मेमोरंडम दिलो होता म्हणजे रिमाइंडर मेमोरंडम तो पयली मेमोरंडम दीत आयला ते जेन्ना सांगतलो बेजीक इश्यू म्हणल्यार ऑफशोर कजिनो हांगा चलताच तुमकां सगळ्यांक खबर आहा आतां ऑनलायन कजिनोज जे आसा सॉरी ऑनशोर कजिनोज जे आसा ते ताचो प्रभाव इतलो गोंया भितर पसरता की सगळ्या गांवांनी कोणशांनी तो पावला सगळ्यांक खबर आहा हाजे पयलीं जना भंडारी आनी कांय लोकांनी वरद बी धरून ताणें पुलिसांक मेमोरंडम दिल्लें हाजे पयलीं आनी ताजेर इन्वेस्टिगेशन मागिल्लें आनी स्पेसिफीक इन्स्टन्सीस सुद्दां दिल्ल्यो खंय खंय हालींच आमी मिडियांतल्यान पळयलां की कॅडिलॅक कजिनो एक आसा हांगा डबल हिल्टनान ताजेर पुलिसांनी कारवाय केल्ली आनी कोणाक अरेस्ट बी जाल्ले ते तितल्याचेर ना जालां कितें गोंयचें हें आतां अस्तित्व आनी गॅमलिंग म्हणून आमची वळख जातली काय ऑलरेडी जाल्ली आसा आनी तातूंतल्यान गव्हर्मेंटाक जर दिसता एज अ मॅटर ऑफ पॉलिसी गोंया गॅमलिंग डेस्टिनेशन करचें जाल्यार ताणें पास करचें कायदे पास करचे आतां आमगे फर्स्ट प्रायोरिटी आसा आनी बाकीच्या ऑनशोर कॅजिनोचे आमकां हें आयिल्लें आसा इन्फॉर्मेशन आयला अर्ज आयलें आसा पुराव्या सगळें तरी आमी ते मुखावेलें एक्शन घेतले आतां कॅडिलॅक कॅजिनो आसा पळय तो ऑनशोर कॅजिनो हेजे ऑलरेडी आमी कंप्लेन दिल्ली आसा आनी आमी डिमांड केले आसा थंय CCTV आसा 6 म्हयन्याची फुटेज घेवपाची आनी 6 म्हयन्याचो लास्ट ऑडिट करपाचो पळोवपाचें बाय कितें इलिगली चलात समज इलिगली इन्वेस्टिगेट जाता मागीर लायसन्स सस्पेंड करपाचें इलिगली तेंगे हें करता म्हणल्यार इन्वेस्टिगेशन चालू आसतना सस्पेंड करपाचें आनी फॉल्ट मॅनेज लायसन्स कॅन्सल करपाचें कित्याक ते गोंयचो गव्हर्मेंटाचो सगळो रिवेन्यू बुडयतात कोणाक ह्या मिनिस्टरांक दोन MLA दोन तेन्ना हेजे कडोकड स्ट्रिक्ट एक्शन जावची असो आमचो डिमांड आसा आनी समज एक दिसांचे आमकां कांय रिजल्ट मेळना ह्या बद्दल आमी आमच्यो इकडे स्टँड आसा ते आमी करतले घेतले आमी आयकल्ले आसा हेतूंक पॉलिटिशनाचे भाव आसात फॅमिली आसात अशें खूब जाणां आयकल्ले आसात बट ते आमकां सत्यातून आजून पुरावे आजून येवचे आसात ते पुरावे आमी तुमचे फुड्यान येतले मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोमंत विभूषण पुरस्काराची घोषणा केल्या 2019 ते 2020 वर्साचो पुरस्कार विनायक खेडेकर हांकां जाल्यार 2021 ते 2022 वर्साचो पुरस्कार प्रभाकर कारेकर हांकां दितले 30 मे घटक राज्य दिसाच्या निमतान ह्या पुरस्काराचे वितरण जातले 19-20 आणि 21-22 ह्या 2 वर्साचे अवॉर्ड दिवपाचे उरलेले फाटले फावटी ही मिटींग एक 15-20 दिसा पयलीं माझ्या चेअरमॅनशिपी सगळें ही मिटींग फायनलायज जाली हे अवॉर्ड सिलेक्शना खातीर वेगवेगळे मेंबर्स आसा आज वायस चेअरमॅन आमचो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसा वेगवेगळे सिलेक्ट करपा खातीर सगळी 8 काय 9 एप्लिकेशन ऑल टुगेदर ह्या अवॉर्डा खातीर आशिल्ली तातूंतले सगळे सिलेक्ट केला आसतना 19 आनी 20 खातीर आमी पद्मभूषण श्री विनायक विष्णू खेडेकर
हांचें नांव गोमंत विभूषण ह्या अवॉर्डा खातीर सिलेक्ट केल्लें आसा. श्री विनायक विष्णू खेडेकर हांचे 19 ते 20 ह्या 2 वर्सां खातीर सिलेक्ट केला. आनी त्याच बरोबर आमी हे फोक आर्ट ह्या क्षेत्रांतले आसा. 2021-22 ह्या वर्सा खातीर आमी म्युझिक ह्या क्षेत्रांत पंडित प्रभाकर जनार्दन कारेकर हांचें नांव सिलेक्ट केल्लें आसा. हे दोनूय गोमंत विभूषण अवॉर्ड हे स्टेटहूड डेच्या निमित्तान अंदू स्टेटहूड डेचो कार्यक्रम आमी हे अवॉर्ड दिवपा खातीर करतले. ती 30 तारखेची स्टेटहूड डेच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी हे दोनूय पुरस्कार गोमंत विभूषण पुरस्कार गोंयचे नावाजलेले पुरस्कार जांकां दिले वता हे पुरस्कार 30 तारखेची स्टेटहूड डेच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान दोनूय कार्यक्रम एकत्र करून हे अवॉर्ड दिले वतात. तांदळाच्या विशया वयल्यान आम आदमी पक्षान परत एक फावट सरकाराचेर फार पेटयल्यात. सोसायटीत प्लास्टिकाचो तांदूळ मेळटा हो आम आदमी पक्षाचो दावो भायर येतना हो फोर्टिफायड तांदूळच अशें म्हणून मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें. पूण हो फोर्टिफायड तांदूळ प्लास्टिका इतलोच धोकादायक आशिल्ल्याचें आम आदमी पक्षाचो आमदार वेन्झी विएगस सांगता. लोकांच्या मर्जे शिवाय सरकार कसो काय हो फोर्टिफायड तांदूळ विकपाक शकता असो प्रश्न आम आदमी पक्षाचो आमदार वेन्झी विएगसान केला. ह्या प्लास्टीक आनी फोर्टिफायड तांदळाचेर मुखेलमंत्र्यान सामकेंच स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी ताणें केल्या. सगळ्यांना वेलकम. काल आमच्या आमदारान तुम्ही पळयला एक पब्लीक इशू वयर काडिल्लो तो म्हळ्यार बाणावलेच्या एका रेशन शॉपान प्लास्टीक रायसाचो इशू. ताजेर थोडी प्रतिक्रिया आमकां मेळिल्ली आसा. थोड्या मंत्र्यांनी एका सेक्रेटरीन सुद्दां हे केल्लें आसा. पूण तरी पूण एक टेक्निकल रिप्लाय एक डिपेंडेबल रिप्लाय अजून येवंक ना. कित्याक हो इशू जेन्ना काल वयर आयलो तेन्ना MLAन वयर काडलो आनी इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिव्हिल सप्लायज मिनिस्टर टू रिस्पॉन्ड टू इट. पूण मिनिस्टराचें कांयच आयकूंक आयलें ना आनी ही सेंट द सेक्रेटरी ऑफ सिव्हिल सप्लायज. सांजची जेन्ना हो व्हिडिओ व्हायरल जावपाक लागलो आनी तांकां कळ्ळें की हो लिपोवपाक शकचे ना तेन्ना 7:30-8 केन्ना तरी सेक्रेटरीन PC घेवन एक रिप्लाय दिवपाचो अटेम्प्ट केलो. आता तो म्हणटा की हो फोर्टिफायड रायस. आता हो फोर्टिफायड रायस काय प्लास्टिक रायस दॅट सेक्रेटरी कॅनॉट सर्टिफाय, नायदर कॅन MLA सर्टिफाय. इट हॅज टू बी सर्टिफायड बाय अ कॉम्पिटंट एजन्सी जशी FDA आसा. आणि काल आपण रिप्लाय दितना सेक्रेटरीन म्हटले की आमकां FDAचो रिपोर्ट ऑलरेडी आयिल्लो आसा तो आमी रिलीज करतले म्हणून. अरे तू प्रेस कॉन्फरन्स घेता ह्या इशूचेर तू म्हणटा आपले कडेन रिपोर्ट आयिल्लो आसा तेन्नाच रिलीज कर मरे. काल रिलीज करूंकूच ना. आजूय रिलीज केला जाल्यार हांवें पळोवंक ना. सो वेदर दीस इज फोर्टिफायड रायस ऑर प्लास्टीक रायस इट इज स्टील अ क्वेश्चन इन द माइंड्स ऑफ द पीपल. प्लास्टिका कंटेंट दिसती पडटा and in case if there is plastic in this fortified rice you are seriously taking all Goans for granted. पहिले तू मासा हाडला लागलेले हे हावचे न्हू ते हावचे न्हू हे बॅन ते बॅन आतां तूं रायसाचे येयले. and rice is the staple diet of every Goan आणि तू आज ते रायसाचे येताय आणि मागीर म्हणटाय की आमी जे हे करता म्हणून. यू आर ट्रायंग टू इम्पोज रायस स्टेबल डायट म्हणटा तो फकत रायस गोंया आणि आज त्या रायसाचे तुगे कंट्रोल तू सांगतलो की आम्ही हे विटामिन खावपाचे ते विटामिन. आय थिंक दिस इज व्हेरी बॅड अपॉन द गव्हर्नमेंट. वी स्ट्रॉंगली अपोज अँड एव्हरीबडी मस्ट स्ट्रॉंगली अपोज दिस. आणि हांव मागता जितले आमचे हाऊस वायफ जे घरान आमी रांदता तेन्ना बरे व्हिडिओ काढून धाडाय का. रायस तो तूं उदकांत घाला तेगे विटामिन आहा ते मुंचेन दिया आनी विटामिन सायडीन काडून तांकां व्हिडिओ धाडा की आमकां तुगे विटामिन नाका म्हणून. देन ओन्ली वी वील नो वाय वी शूड इट. Why we should eat this when we don't know what we are eating? मरपाक नाका जाल्लो मागीर म्हणटा आमी भियोता म्हणून. तुम करता तशें. फाटल्या वर्सा प्रमाण गोंयांत अंदू मॉन्सून 7 जून मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. 4 जूनाक मॉन्सून जर केरळांत पावलो जाल्यार 7 जून मेरेन तो गोंयांत पावप शक्य आसा अशी माहिती हवामान खात्याची वैज्ञानीक डॉक्टर राजश्रीन दिल्या. हवामानाच्या स्थितीत बदल जालो जाल्यार मॉन्सूनाच्या वेळापत्रकात लेगीत बदल जातलो. राज्यातले तापमान वाडत आसा हाका लागून गरमी जाणवपाक लागल्या. फुडले 3 दीस तापमान 35 ते 37 अंशा मदीं आसतलें ताका लागून गरमी आनीक वाडटली. राज्यात 19 मे मेरेन तापमान वाडटेच आसतलें अशें हवामान खात्यान सांगलां.
सिद्धरामय्या हांका कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री करपाचो निर्णय काँग्रेस हायकमांडान घेतला, पूण DK शिवकुमार हांका हो निर्णय कसोच मान्य ना. देखून सोनिया गांधी आनी राहुल गांधी उपरांत प्रियंका गांधी हाचेर DK शिवकुमाराचे मन वळोवपाची जबाबदारी सोपयल्या. 1-to-1 उलोवपा खातीर प्रियंका शिवकुमार हांची भेट घेतली. ह्या सगळ्या प्रकाराक लागून बेंगळुरून सोपूत विधीची तयारी थांबयल्या. इतले मजगती नवो मुख्यमंत्री थारोवपाची प्रक्रिया चालू आशिल्ल्याचे रणदीप सुरजेवालान सांगले. निर्णय जातकीर आमी मुखेलमंत्र्याची घोषणा करतले, तशेंच 2 ते 3 दिसांत मंत्रिमंडळ स्थापन करतले अशें तांचें म्हणणें आसा. मुख्यमंत्री पदा खातीर फाटल्या 4 दिसां सावन बंगळुरू ते दिल्ली मेरेन बसका सुरू आसात. ह्या सर्तींत सिद्धरामय्या आघाडेचेर आसात. निवृत्त उच्च न्यायालयाचो न्यायाधीशा वरवीं वेगवेगळ्यो तज्ञां सयत रानांनी लागपी उजो ह्या विशयाचे खोल्यान चवकशी करची अशी मागणी करीत गोंय काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी मुखेल रान संरक्षकाची भेट घेतली. तशेंच उजो लागून गोबट जाल्ली रानां नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून जाहीर करची आनी ह्या सुवातीक सेटलमेंट झोन वा इको टुरिझम खातीर परवानो दिवचो न्हय अशी मागणी ह्या वेळार काँग्रेसीन केली. The Minister for Forest has lied to the people of Goa. ताणे पुराय गोंयच्या जनतेक फुटयला, कित्याक तांचे LAQ क्वेश्चनाक ताणें उत्तर दिलां की गेल्ल्या 5 वर्सांत गोंयान जो उजो लागला ताजी डॅमेज इज 0 इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट, इन टर्म्स ऑफ झाडां, इन टर्म्स ऑफ स्पिशीज कांयच डॅमेज जाल्ली ना म्हणटा. आनी आतां ताजो CCFन आमकां सांगला की गेल्ली 4 वर्सां फ्रॉम 2019 to 2022 आमी कांय इन्व्हेस्टिगेशन केलें ना अशें तो सांगता. 2023 तो सांगता इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. आनी हाजो LAQ क्वेश्चन हाजें उत्तर तो दिता की गेल्ली 5 वर्साचें इन्व्हेस्टिगेशन इज ऑन. एका सायडीन तो सांगता इन्व्हेस्टिगेशन फॉर लास्ट 5 years इज ऑन आनी रिपोर्ट दिता नील. हें कित्याक लागून दिला? कित्याक हो मंत्री मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट हाजो दोळो आसा मिनिस्टर फॉर कॉन्क्रीट जंगल जावपाचो. मिनिस्टर फॉर कॉन्क्रीट जंगल म्हळ्यार तो आसा ती रानां सगळीं मारून एका सायडीनच्यान ते जंगलां पेटयतात आनी लोकांक दाखयता कांय डॅमेज ना. आनी जेन्ना तूं फिजिकली थंय वचून पळयतलो तेन्ना थंय फॉरेस्ट कवरूच आसचें ना. मागीर कितें सेक्शन हाडटले, अमेंड करतले, जागो कन्वर्ट आनी थंय कॉन्क्रीट जंगल जातलें. हो चार्ज घेवन आज आमी प्रिन्सिपल चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्टा कडेन आयिल्ले. आमी आमचे डिमांड दवरला की एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची, इन्व्हेस्टिगेशन जावचें अंडर अ रिटायर्ड हायकोर्ट जज ऑन दीस फायर इन्सिडंट की बाबा उजो लागता कसो आनी उजो लागतकीच डॅमेज कितें जाता हाजेर आमी ताका सांगला की हाजेर तूं एक इन्क्वायरी करची सरकारान. दुसरें ज्या जाग्याचेर जे सोर्स फॉरेस्ट जे आसा जंय उजो लागला ते नो डेव्हलपमेंट झोन जावपाक जाय. थंय कसलोच डेव्हलपमेंट जावपाक येना, थंय इको टुरिझमूय येवपाक येना. हो आमी डिमांड ताका घातला. आमी ताका थंय मुदत दिल्या. ताणें सांगलां की आपूण डिस्कस करता. बाकीचे जे कम्युनिटी ट्रेनिंग फॉर एक्झाम्पल 70 जेन्ना उजो लागलो आमच्या एका मेंबरान ताका प्रश्न केलो की जे इक्विपमेंट्स जे दितात तांचे डिफरंट RFO डिव्हिजनाक जे फायर फायटिंगाचे जे इक्विपमेंट दिता तातूंत म्हादयचो उल्लेखूच ना. म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरीन इक्विपमेंटूच दिल ना. म्हळ्यार हाजो अर्थ कितें की हांकां जाय आशिल्लें काय आनी मुद्दम लायला आसतलो उजो म्हादय सोंपोवपाक. तो सांगता की फॉरेस्ट जाग्यान जेन्ना आमच्या आमदारान ताका प्रश्न केलो स्पेसिफीक केस ही वील एक्सप्लेन यू की स्पेसिफीक केस प्रायवेट फॉरेस्टांतली तो म्हणटा डेव्हलपमेंट जाल्या जाल्यार हो आमकां CCF सांगता की फॉरेस्ट लँड में पत्ता बी हिल्ले न्ही तेंगे. तो ताजेर ताका विचारलें की वाघेरे हिल तूं आयकला? वाघेरे हिलान म्हणलें जे रस्ते केल्ले किंवा झाडां मारिल्लीं ताजेर म्हणलें कितें जालें तुजें एक्शन? सो हाज्या वयल्यान कळटा खंय तरी मंत्र्याचो दबाव आसा. आनी म्हजो चार्ज आसा की हाणें गोंयच्या जनतेक फटयल्या. हे जे फॉरेस्ट लँड काबार करून थंय मिनिस्टर फॉर कॉन्क्रीट जंगल जावपाचो ताजो हेतू आहा. पिड्ड्यार जाल्ले कुठ्ठाळे गांवांतले तांदूळ लोकांक बदलून दितले. पेड्ड्यार जाल्ले तांदूळ सोसायटी वयल्यान परते दिवपाक सांगले. ताच्या बदले तांकां दुसरे तांदूळ दितले अशें नागरी पुरवण खात्याच्या निरीक्षकान सांगलां.
ना शॉर्टेज तांदूळ पडचो ना कित्याक तेंचे कडेन ओपनिंग बॅलन्स आसता गेल्या म्हयन्याचो ओपनिंग बॅलन्स आसता तेंचे कडेन आनी अजून मेरेन कोणाक शॉर्टेजीस पडोंक ना सगळो सेफ तांदूळ बरो आसता तेंचे कडेन कोणाचो झिरो जायना बॅलन्स कशें सगळ्यांचो म्हणून आनी तांकां सांगलें आमी लोकांक बरोच तांदूळ दिया म्हणून सांगलें तांकां इवन लोकांक कितें हें करून दिवं नाका तांदूळ म्हणून आनी तसो शॉर्टेजीस पडचो ना तांकां आतां तो प्रोसेसूच आतां सगळो मातसो करपा जायना म्हणून हांव रावलें आजुनूय कित्याक हांव एकटें डिसिजन घेवंक शकना कसो प्रोसेस आसतालो आतां विचारूंक जावं ताका आनी तेंच्यांनी सांगलां आमकां एक गाडी हायर करा आनी सगळ्यांचे कोणाचे कितले कितले बॅग्स खंय खंय आसा पळय तशी गाडी वचूंक जाय आनी म्हाजो एक स्टाफूय वयतलो नाल्यार इन्स्पेक्टरच दुसरो आहा कोणें वयतलो कित्याक तेंचो माल तो जुकून व्हरपाक जाय आनी गुदामान जुकून हाडून दिवपाक जाय तेंचे ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट बी सगळें सिवील सप्लायान सांगलां आपूण करता सिवील सप्लाय डिपार्टमेंट करतले तेंच्यांनी आनी तेंच्यांनी आजून म्हाका दिवंक ना सगळ्यांचे कित्याक हांव बी रावंडाक गेल्लें पळयता जाल्यार सगळ्यांचे अशे एक दोन तीन साक सायडीक काडून दवरलेले आसा पूण तरी सुद्दां तेंच्यांनी कितें आपलो एक्झॅक्ट तेंच्यांनी म्हाका सांगपाक जाय म्हणून ते म्हणटा मॅडम मातशी 21 तारीख थंयसर राव आमी लोकांक म्हणटा बरोच तांदूळ दिता मेळटा न्हू आमकां बरो तांदूळ आसा न्हू बरो तांदूळ आमी लोकांक दिता आनी मागीर तुका आमी दिता म्हणजे आज मेरेन तांकां दी म्हूण सांगलां हांवें लेटर तुमचे बरोवन दिया म्हूण सांगलें भाजप पक्ष सत्तेर आसून कांयच करिना हेच आमी गोंयच्या जनतेक दाखोवपाक एकमतान वावुरतात काँग्रेस पक्षाच्या वांगड्यां मदीं कांयच भेदभाव ना गोंयच्यो सगळ्यो समस्या जाणून घेवपाक वेगवेगळ्या मतदारसंघात वयचें पडटा देखून आमी तुमकां वेगवेगळे कडेन दिसतात अशें काँग्रेस फुडारी एल्वीस गोम्स आनी जनार्दन भंडारीन स्पश्ट केलें पक्ष जो निर्णय घेता तो निर्णय आमकां मान्य आसा अशें तांचें म्हणणें आसा एल्वीस बाब सध्या काँग्रेसान अशें दिसून येता की प्रत्येक कडेन दोन ग्रूप जाल्या तुमी आसता तुमचो एक ग्रूप सकाळी आसता सांजचो वेगळो ग्रूप आसता एकत्र तुमी अशें खंयसरूच दिसना ते एक वेळा तशी समजूत जाल्या आसतली आमचे भितर कांयच डिफरन्स ना खरें म्हणजे आज ह्या सुद्दां इव्हेंटाक हांव सकाळी प्रेसिडेंटा कडेन उलयल्लो आसा आतां आमी परत सांजचे मेळपाचे आसा ऑर्गनायजेशन व्हडलें आनी काँग्रेसचे फुटप्रिंट सबंद गोंयांत आसा ते ऑर्गनायज करपाक आनी पर्टिक्युलरली आफ्टर कर्नाटका इलेक्शन आमी सगळे कडेन जे आमचे मनीस आसा तांकां वांटून घातल्या आनी तुमकां एक वेळा दिसतलें की केन्ना केन्ना हांव मडगांव उलयतां केन्ना केन्ना हांव पणजे उलयतां हांव आसा ते भशेन उलयतां पावता ते भशेन पूण आमचे भितर कांयच डिफरन्स ना आमचें इंटरनल ऑर्गनायजेशन खंयच्या हितून कशें करपाचें कितें करपाचें हें अमकें काम कशें करपाचें तातूंत भितर मतभेद आसूंक शकता पूण आमचे भायर मतभेद कांय ना आमकां एकूच खबर आसा की आमी आमचो एक मेन शत्रू आनी ह्या देश आमच्या गांवांत आमच्या गोंयांत अनफीट सरकार म्हणटा तें BJPचें तें सरकार कशें खंयच्यो चुकी कश्यो दाखोवपाचें लोकां मुखार हातूंत आमी एक आसा इश्यू खूब जाल्ल्यान की आतां वेगवेगळे वयचें पडटा आनी हांव मोस्टली कितें आतां मोस्टली कॉन्स्टिट्युएन्सीज हें केल्ले कॉन्स्टिट्युएन्सीक मातशें हें घेतलें लक्ष घातल्यान हांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक कॉन्सन्ट्रेट केल्ल्यान कॉन्स्टिट्युएन्सीक सद्या जास्त इश्यू असल्यान म्हाका थंय रावचें पडटा की तुका खबर कॉन्स्टिट्युएन्सीचो मेजर इश्यू आसा तो सभापती पळय आसा पळय तो रमेश चौडो कितें कितें करीत आसता म्हणजे थंयच रावचें पडटा म्हाका क्वेश्चन सोडपाक मेळना इन्ना पूण पणजे येयल्ले फावटी पळयता आमी सेपरेट जावन ग्रूप इवन सेलेब्रेशन सेपरेट जालें तुमचें जातना कांय ना सुरवातेक सावन सकाळी रोवण्या केल्यार गॅप ऑफ कम्युनिकेशन जालें कॉल्स लेट पावली थोडे जाण कितें सकाळी थोड्यांनी कितें केलें इमिडिएटली मेसेज मेळनाका डायरेक्टली काँग्रेस हावसां आयले आनी थोड्यांनी मागीर कितें केलें थोडे येयनासले मागीर सांजची करया म्हणून थरयलें ताका लागून मातशें गॅप ऑफ कम्युनिकेशन जाल्ल्यान मातशें वेगळें डिफरंट सेलिब्रेशन जालें इतलें आनी कांय पावसाळो उण्याच 15 दिसांचेर पावला देखून मुखेलमंत्र्यान संसदा विशीं उच्च अधिकारी समितीची बेगोबेग बसका घेवची अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो मुखेली विजय सरदेसायान केली संसदाचेर कोयराचे ढीग वाडत आसा आनी पावसा पयलीं आमचे कडेन संसदार कितें तरी उपाय येवजण आसपाक जाय अशें विजय सरदेसायाचें म्हणणें आसा आता संसड्याचो प्रोग्रेस आय हॅव बीन क्वायटली मॉनिटरींग इट आय हॅव नॉट गॉन विथ द प्रेस एंड हॅड एन इन्स्पेक्शन बट आय एम मॉनिटरींग इट आनीक आय एम ऑल्सो इन टच विथ द ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर फॉर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट विथ रिगार्ड टू संसडो RDX जे आहा ताजो मुवमेंट आतां बरो जावपाक लागला सो जे सिमेंट फॅक्टरीक वचपाक जाय आशिल्लें RDX ताजो मुवमेंट बरो जाता पुणून इनर्ट जे आहा तो इनर्टाचो येदो व्हडलो दोंगर थंय जाल्लो आहा तो इनर्ट आतां पावस लागपाक आनी 15 दीस आसात हो इनर्ट खंय वतलो काय तो वयल्यान सकयल पडटलो कित्याक एक मंत्र्यान पयर सांगिल्लें आहा पणजेन
की आय कॅनॉट गॅरंटी वॉट वील हॅपन दीस इयर म्हणून. तें आयकून म्हाका भंय दिसलो. पूण दॅट इज अ इश्यू ऑफ पणजेकार, आमकां लागना तो. पूण जेन्ना तो सांगता की राजधानी बुडटली काय ना ह्या वर्सा हाजी आपल्याक गॅरंटी ना म्हणून, तसो आमचो सोंसडो जो रिमेडिएट करून जो इनर्ट जाला, ताजो दोंगर जाला, तो थंय उरतलो काय डाम करून एक रस्त्यार येतलो काय म्हणून. सो आय थिंक वी नीड अ व्हेरी अर्जंट मीटिंग ऑफ द हाय पावर्ड कमिटी. हाय पावर्ड कमिटी ऑन सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. ही मिटींग इमिजिएटली आपोवंक जाय. हे मुखेलमंत्र्यांनी मिटींग आपोवंकूच ना. हाजे पयलीं जेन्ना कावन्सील म्हजे कडेन आशिल्लें, गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो चेअरपर्सन आशिल्लो, तेन्ना आमी डिसिजन घेतिल्लें की सगळे एंटायर सोसायटीचे मॅटर आमी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या हातान दितले म्हणून. कामराचें कांय ना म्हणटा तूं. ग्रांट आसा जे आमचे कडेन जे आयिल्ले ते पर्पजाक तेय आमी सॉलिड वेस्टाक डेपॉजीट करतले म्हणून. हें आमचें डिसिजन आशिल्लें. ताजें आतां कितें जालें, तुमी दिगंबर कामती बरोबर इतले थंय गेले ते इन्स्पेक्शनाक. म्युन्सिपालिटी एक्चुअली करता कितें थंय? म्युन्सिपालिटी कांयच करना थंय. थंय काम करता सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. प्लांट जातलो काय कितें जातलें, कोण करतलो, हाजे खातीर म्हाका क्लॅरिटी जाय. आनी इट्स माय डिमांड विथ द चीफ मिनिस्टर दॅट ही इमिजिएटली कॉल्स दीस मिटींग ऑफ दीस हाय पावर्ड कमिटी. तर ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक आतां रोखडेच पळोवया गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. पळयत रावात गोमंतक TV.